एक लक्षात घेवपाक जाय की गोमंत भूमी ही उत्सवप्रीत आणि त्यामुळे दर 8 दिसांनी 15 दिसांनी उत्सव सामके भरगत हांगसर आसात म्हणजे जानेवारी धरून ते डिसेंबर पर्यंत। पूण त्या सगळ्या उत्सवा भितर सगळ्यात सामको उमेदीचो उत्सव म्हणटा तो गणपती उत्सव। कारण ज्या निमित्तान म्हणजे ज्या उत्सवाच्या निमित्तान हर घरा भितर देवाची मूर्ती येता आणिक घरकार जे लोक घरचे लोक जे असता पळय ते स्वतःच्या हातीन देवाची पूजा करतात। हो योग जो असता पळय तो कमीचो योग न्ही आणि त्यामुळे ह्या उत्सवा कडेन म्हजें हांव जाल्यार पळयता ते वेगळेच नदरेन पळयता की भक्ती भावनेन भरिल्लो असो उत्सव, उत्साहान असो भरिल्लो उत्सव, आर्थीक उलाढालीन सुद्धा भरिल्लो उत्सव, उमेदीन आनी म्हणजे ह्या दिसाक आमी भुरग्यांची जाणटेल्यांची उमेद पयली जर जाय निवळसाण करपाक जाय, स्वच्छता करपाक जाय, पेंटिंगाचें काम करपाक वगैरे वगैरे सगळे माटोळी सामान हाडपाक जाय। हे एक इतलो उत्सव आपल्या उत्साही उत्सव म्हणटा तसो त्या निमित्तान हो उत्सव जो आसा पळय न्ही तो आमकां सगळ्याक सामको प्रिय आसा। ह्या उत्सवाचे निमित्तान 1 म्हयने पयलीं बाब दामून चिंतलें की हांगसर तळी जावपाक जाय अशें म्हणून आनी म्हाका सहज म्हटलें आनी हांगसर येवन पळयलें जर जायत म्हाका दुबाव गेलो तेन्ना सरळ सांगपाचें म्हटल्यार उदक मेळटलें की ना म्हणलें कारण सगळें रॉक आशिल्लो कडक आशिल्लो सामकें। थंय म्हणलें करुया आनी जवळ जवळ म्हाका दिसता 40-50 लाखाचें टेंडर काडलें न्ही जिप्सन 50 लाखाचें 45 लॅक्स टेंडर काडलें आनी काम सुरू केलें आनीक तिसरे दिसा म्हाका मेसेज येयली उदक मेळ्ळें म्हणून भरपूर आनी तेंय बी सारको मदीं झरो सारको म्हणजे मुळांतल्यान झरो असो आयिल्लो आसा आनी ताजे नंतर मागीर सायडीन म्हाजे खूब झरे आयले म्हणजे आज बांदकाम चलता आसतना 10 हॉर्स पॉवरचे 2 पंप आमी चालू केले 10 हॉर्स पॉवर 2 तरी आसतना उदक आसा ते आटोवपाक येना इतले उदकाचो प्रेशर आसा। आमचे मंत्री की ज्या दिसा हो प्रपोजल तांचे कडेन मांडलो त्या दिसा पासून तो प्रपोजल पाठपुरावो करीत ती फायल ती सँक्शन घेवपा पासून सगळें म्हणजे इंजिनियर जिप्सनाचें नांव घालून मुद्दाम घेतलो हांव त्याच बरोबर डिपार्टमेंट हांगसरले ते हाजे PWDचे शिरोडकार अशे अनेक जे आसा तांच्यांनी सगळ्यांच्या सहकार्यान हें काम नाल फोडून आतां मागीर 1 म्हयनो सुद्दां जावना ते इतले फास्ट हाजेर काम तांच्यांनी केलें आनी ह्या चवथीक हांगसरल्या लोकांक तळयेची जी कंप्लीट जातली हाजें जें उतर ताणें दिल्लें तें उतर तांच्यांनी फळादी काडलें आनी आयज हो येदो व्हडलो तळयेचो जो प्रकल्प आसा तो आमकां हांगा सगळ्या पुराय मडगांवकारांक आमी सुपूर्द करतात। भले काम अजून कंप्लीट जावना जायत पण तें मागीर डेकोरेटीव काम उरलां ब्युटिफिकेशनाचें काम उरलां आनी हांगा ह्या जाग्याक आमी ज्या जाग्याक उबे आसा ताका आमी पयलीं खळ म्हणटाले आनी हांगा देवाची सासाय आसा हे जाणटे जे आमचे मदीं आसात दाद राजाराम नायक तशेंच हांगसरले थळावे जे गांवकर आसा ताका त्या वेळाचेर वचून सदानंद नायक जागा वचून त्या जाग्यार वचून ताका आपोवप मागीर तांच्या हातांतल्यान तांचो मान तांकां दिवप म्हणजे जाग्याच्या देवाच्या जाग्याच्या पावित्र खंयच नश्ट न करनासतना हो जो रुमोड आसा त्या जाग्या कडेन थंय पयलीं पासून ते खळार म्हणटाले तो सगळो जागो तांच्यांनी मार्क करून दाखयलो आनी हांगसरली ती सासाय तळी आनी हें सगळें चित्र आर्किटेक्चरल हातूंत भितर सगळें वेवस्थीत बजयलें तातूंत विशाल नायक हातूंत मातशें तें डिजायनींग वास्तुशास्त्र हें सगळें पळोवन कसलीच कोणाक अडचण जायनासतना हो प्रकल्प मुद्दम हाडला हें सांगपाचें इतलेंच कारण की कळपाक जाय कारण हांगा जे सगळे आयल्या ते हांगा गणपती पावपाक येता सिजना इतलीच आसा की कंप्लीट जावपाक आनी 6 म्हयने जातले पण 3 वाटे आसा आतां त्या वाटेच्यान अमृतनगरचे जे येतले ते सगळे सदानंद पाकल्याच्या दारांतल्यान येतले ती वाट ओपन आसा ह्या वाटेच्यान आमचे चौगुले कॉलेज आनी भायले जे येतले ते आतां मेन गेटींतल्यान येतले तांचे खातीर लायटीची लायट बीन घातल्या ते फटाफट ती वेवस्था जाल्ली आसा खांबे बिंबे ओडल्यात ते तशे येतले आनी वेल्यान आनी त्या वाटेच्यान येता तांचे खातीर ह्या बिल्डिंगेच्या कॉर्नरांतल्यान थंय 2 मिटरची 1.5 मिटरची पॅसेज आसा थंयच्यान येतले आनी ती वाट सारकी आसा ती वाट करून हांगा येतले आनी ते गणपतीचे हांगा विसर्जन करतले सुंदर प्लॅन केला तें सांगता हांव। खरें म्हणल्यार पळयल्यार खरें दिसना काही दिसां पयलीं आमी हांगा आयले आनी हांगा आमी भुमिपूजन करून चालू केलें WRD जाय जाल्यार कितलें एफिशियंटली काम जावपाक शकता हे WRDचे मिनिस्टर सुभाष शिरोडकार आनी आज सगळ्या वेर देर इज ए विल देर इज ए वे अशें म्हणणें आसा तें सुभाषान खरें करून दाखयलां म्हणून हांव सुभाष शिरोडकाराचें आनी ताच्या टिमीचें अभिनंदन करतां। दिस इज द वे गव्हर्मेंट शूड फंक्शन सारकें टायम बाउंड मॅनर आनी ताजे खातीर फूल क्रेडीट ताका आनी ताचे टिमीक वता। आमचो
भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष बाब दामोदर नायक आणि ताजे बरोबर हांगा हजर आशिल्ले सगळे आमचो नगराध्यक्ष कावन्सिलर्स आमचे हांगाचे बाय श्वेता अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते हांव सगळ्यांची नांवां घेवपाक वचना आणि खास बिचोलेच्यान आयिल्लो मागीर दामू नायकाच्या आग्रहाक लागून तो खास बिचोलेच्यान हांगा आयला डॉक्टर चंद्रकांत शेटये तो दोतोर खूब बिजी आसता तरी आसतना तो मुद्दम हांगा आयला पूण हांव ताजें स्वागत करता। एक लक्षात दवरा की बरोवन दवरिल्लें आसा शास्त्रांतनी आनी सगळ्या हातून की ह्या जगात जेन्ना वॉर जातलें मोठें तें वॉर उदका खातीर जातलें ही चल्ल्या ती बारीक वरां पूण जेन्ना मोठें वॉर जातलें तें उदका खातीर जातलें आनी उदक सांबाळून दवरप उदकाचे सोर्सीस नवे नवे तयार करप हें बऱ्या सरकाराचें लक्षण आसता बऱ्या सरकाराचें काम आसता आनी म्हणून हांव दामू नायकाचें अभिनंदन करता की ताणें ह्या एरियांतल्या लोकांक अत्यंत बरे पद्दतीची एक तळी हांगा उपलब्ध करून दिली आसा म्हणजे काम दोन्ही जालें उदक जालें तयार उदकाचो सांठो जालो आनी कोणाक गणपती पावोवपाचे आसा जाल्यार गणपती पावोवपाची एक संदी मेळटा म्हणजे पुण्यय काम जालें चतुर्थीच्या निमित्तान सगळ्यांक गणपतीचें विसर्जन करपाक मेळटा आनी ताका लागून हांव बाब दामू नायकाचें आनी ताजे सगळे कावन्सिलर जे आसात सगळे तांचे सदानंद आनी येजमानपण सदानंद पवित्र जालो फावंडेशनाच्या दिसा सिग्नेचर प्रोजेक्ट सारको फावंडेशनाच्या दिसा ताणें बसून येजमानपण केलां आनी आज उद्घाटनाच्या दिसा ताणें बसून गेला म्हणजे कितलें पुण्य ताजें हाका आसा तें पळय क्रेडीट कितलें पुण्य जालें तें पळय ताका।